गिरीश का सुनने का गाना कितें म्हाका बरोशी घोऱ्यान सा न्हीद पडलेली. हांव उठलो. उठून घडयाळां चयली जाल्यार सकाळीं 7:45 जालीं. हांव न्हिदून उरलो. हांव उठल तेसोच आनी मातशें बसलो आनी हांवें रोजार करपाक उमेस केलें. रोजार कोता 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 म्हाका थिंगाच मातसो धड लागलो. गिरीश का सुनने का गाना पत्ते उठलो आनी धड मातशें पयशेले रोजार केलो आनी हांवें चयलें. सगलीं उठलें काय चयल जाल्यार मरे आमगे माजर सुशेगाद न्हिदून हा. म्हणचें माजरान न्हिदपाचें आनी आमी बेगीन उठपाचें आसी. हांवें आतां कशें आमगे मोबायल चोया म्हणलो. कित्याक म्हाका उठना मोबायल चोवपा जाय आनी चोवपा जाय कितू फॉलोवर वाडले, कितले लायक जाले, कितले व्यूज येयले. आवय मातशें खुशाल जालो. कित्याक म्हगे मातशें इल्लो लोक चोवपा लागला. चोयाय ही मगे दाम्यान म्हण पेज आहा ती बरो खुशाल जालो. मागीर माजरां चोयलो न्हिदलोलें आहा. हें कित्याक न्हिदल काय 7:45 जालीं. हांवें उठूं जाय हेणें उठोंक जाय आसलो न्हू. आसत्या न्हिद्या म्हूण हांव काडलो आनी ओग्गीर रावलो. चोयलें जाल्यार मिस्टर म्हाका उठोवन चोयता आपणा कितें फॉलोवर वाडले काय म्हूण चोयता तें. आसूं तेका थिंगा सोडलो आनी हांव भितर गेलो. भितर गेल्यार आनी एकलें आमगे माजर आसलें. तें मिस्टर म्हाका गुगूम चोवपाक पडलें. आवय तें चोयत म्हाका कितें कर आनी कुजना गेलो जाल्यार ही आमगे दोगांय सुणी आसली बरी. आयसा म्हाका सांग हुशार जालें. तेमकां कळ्ळें आतां हांव तेमकां टॉयलेटी बी वता म्हूण. केशाय तुमी. मागीर आमगे तोंड धुयलें तोंडाचें बरें उदक बी घायलें. बरो फ्रेश जाय म्हणलो. कित्याक बरें दोळ्याचें मारलें आनी हांव मागीर हाड काडपा लागलो. हाड बी काडून बरें चकाचक केलें तोंड आनी तोंड तुवाल्या पुसलें. चोवपाचो बरो फ्रेश जालो. चोय काय बरो दिसता चोवपा सारको कन दिसना. केंस मातशें पिकले असं माहीत नाही काळे करून. मागीर हांवें ओकल गेलें. ओकल घायलें आनी हो बायबल हांवें काडलो. सकाळ फुडें देवागे उतर वाचया म्हणून ओपन केलें. देवागे उतर वाचलें. कित्याक सुरवात जाता ती दिसाची बरी जावपा जाय. मागीर हांवें चाय इल्लो चाय पीठ घायलो, साकर घायलें, गरम उदक घायलें आनी ब्लॅक टी केली. बरी फिरयली आनी हांव वचून च्या पिवपाक बसलो. म्हगे फेवरेट म्हणटा ती बॉन बिस्कीट पळय. मागीर काडलें आनी बिस्कीट बी खायली आनी हांव चाय घोट मारलो. बिस्कीट बी खायन जाली. एक उरलो मिस्सा आसूं तें आनी बेगोट तुमकां दाखोवपा नाका. मागीर च्या पिता. केसू गरम रे म्हजी माय. मागीर हांवें चयलें ह्या हाटल्यान हे बरें पोस्टर तुमकां दिश्टी पडटा तें चयलें. चायेची घोट मारलो आनी हांव चिंतूंक लागलो. तुमकां कितें सांगलें बरें. तुमी फोटो आसयता न्हू जाल्यार बरें फोटो ड्रॉईंग कोण केलें काय म्हूण तुमकां चिंतूंक पडटलें. हें ड्रॉईंग हांवें केलो ना. हें फायन आर्ट. हें सगलें ड्रॉईंग वण्टी लायलें. आनीकूय जायतीं ड्रॉईंग आहाय पूण ही सगलीं हांवें लावपाक वण्टीचें जालें न्ही. हें सगलें ड्रॉईंग केलें ती वन एंड ओनली वन माय सन जोबिटो कार्दोजो म्हगेल्या व्हडल्या चेड्यान हें सगलें ड्रॉईंग केलां. कित्याक तेका ड्रॉईंगा सारको लायक तेका लागून ड्रॉईंग करता. मागीर हांव च्या पिवपाक पत्ते बसलो आनी चोयाय हे टॅटू बी म्हगे चेड्यान काडलें जोबिटो कार्दोज. हे टॅटू काडलें ना म्हाका पयशा न्ही तूं काडपा ताई. हे चेड्यान काडलें फ्री काडलें ते. मागीर चाये लास्टाक घोट मारलो आनी हांव चिंतूंक लागलो. कितें तर चुकल्या भाशेन दिसता म्हाका. म्हजी माय गुळी गेली नाय मिस्तें. गुळी गिया कित्याक म्हाका जाय ते म्हगे गुळी चलता आनी गुळी वास घेवन कारेल दिसता. इथे प्रेशराक गुळी गेली. गुळी इथे काडल्या प्रेशराची आनी एक टोटल 4-5 गुळयाच्यो. सकाळीं 2 राती 3. ह्यो दोनी गुळी हांवें काडल्यो आनी उदक चोयता म्हण नाका. सकाळीं उदक कित्याक चाव आहा. चायेन ताळ्या पयलीं घालया. चाव गेली चाये घोट मारलो आनी गुळी गेली. बरें आसलें. आतां म्हगेलें गुळयाचो एक काम जालें. आतां कितें करूं कितें दाखोवया तुमकां आतां. म्हगे नोदर हेचे क्यूब्स तेजेर पडली. चोय आतां तुमकां चोवपाक पडटलें हांव कितें फास्ट कोत्ता. तें सोंपेपण कोणाकडेन जायना. हांव कितें फास्ट कोत्ता चोयलें एक सायडीन सगळो एक कलर जालो.
तुमकां दिसना तुमगे आय सायड बरी ना तर तुमकां कलर दिसना तो तुमकां दिसता केलें ना काय हांवें केलें तें दोळ्या वचून चॅक कराय अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मागीर भायल्यान येयलो आनी हांव हे आमगे सुण्या व्हरून हांवें मुतूं वयलें ते हांव वयता कोण म्हणटलो सुणी म्हाका वता वो हांव सुण्या वता काय म्हूण सुणी धांवता तेका दिसता मुतूंक तेंकलें 哎呦我的妈！ आनी घस मुतिलें जिवा बरें चल मिस्तेज्या कित्याक रातभर तें सोंसून रावलें एक पाट जालें ना मागीर काडलें आनी आनी एक पाट मुतिली तेगे मुतून जालें मागीर हांव वयता आसतना तें आनी एक सुणी म्हाका चोवपा लागलें तेका बरो तूं मुतूं वता आनी आपणाक कितें व्हरना काय म्हूण तितलोय म्हाका टायम नासलो तेका मुतूं व्हरून तेका लागून एक वयलें आनी आसलो तशें घारां भितर तेका बांदिलें मागीर आमगे शेट गेलो फेर मारलो कित्याक म्हाका आतां भायर सरपा जाय आसलें मडगांव वचून आसलें हांवें वचून शेट घायलो आनी तुमकां थंय दाखया म्हणलो चोवपाक काय बरें दिसता चोवपाक शाहरुख खान दिसना बादशाह ओ बादशाह बादशाह ओ बादशाह 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 ओ बादशाह हें कांतार म्हणत हांव भायर सरलो डेव 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 ओके चल आतां हांव वचपा भायर सरता मडगांव हांवें गेलें आनी म्हगेली इलेक्ट्रीक बायक चयली जाल्यार फूल चार्ज जालो आहा हेल्मेट घायलें आनी हांव वचपा भायर सरलो हिंग वाटेर गेला 2 वर्सां कडेन थिंग गेट पडलो आहा कितें करया थिंग रावंड फंडार काम चालू आहा म्हणून हांव सांजे आरेल दिसता वयतालो थिंग गेट पडली मागीर तेशें काडला आनी रविंद्र भवना कडेन हॉला कडेन हांव गेलो हॉलाक पावता म्हाका रविंद्र भवनाक वचपा जाय आसलें रविंद्र भवनाक पावता पायत्याचे हॉलाक पावता म्हणल्यार भायल्यान म्हाका थोडे पोस्टर दिसते पडले जायते पाटी हांव ते एड मारता कितको मारता तें तुमी आयकाय मोगाच्यानू रवींद्र भवन हॉल मार्गांव हांगासर तियात्र जातले ते परी 23 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता उमेश पिक्चर पळोवंक मेळटलें तेच परी सोनू जोगोटा शेजारी मुरगोटात पळोवंक मेळटलो 26 तारखेर सांजे सकाळच्या 10:30 वाजता उगडासोरात कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र मागीर आसतलें 27 तारखेर 7:30 ऑल द बेस्ट हें नाटक बुधवंत जाकी हो तियात्र पळोवंक मेळटलो 25 तारखेर 3:30 मागीर केल्ल्या मापान भोग हो तियात्र पळोवंक मेळटलो 26 तारखेर 7:30 फ्रांदेत तुयेंचो सेबीत देवाराचो तियात्र दुदाच्या दोब्यांत हो तियात्र पळोवंक मेळटलो 28 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता कॉमेडियन आंबेचो तियात्र रूप हो तियात्र पळोवंक मेळटलो 27 तारखेर तेच परी देव दिता तेन्ना प्रिन्स जाकोबाचो तियात्र 26 तारखेर 3:30 चयलें हे भाशेन एड केलो जायत पड हांव फेसबुकाचेर आनीक दुसरेचेर हांव एड कोता हे भाशेन ती केन्ना तियात्रा हॉलाकूय हांव एश कोन्न एनाउन्समेंट मारता मागीर हांव हॉलान भितर गेलो जाल्यार हिंगा भायल्यान तेमगेल्या हिंगा पार्किंग लॉटान एक सेल येयलो आहा तुमी वचून थिंगा विजीट केल्या जाता मागीर काळ्या मोटरसायकल पार्क केली आनी हांव थिंगा कावंटरा कडेन वचपा लागलो चयल्यार भायल्यान चयल्यार बरें गार्डन आसलें गार्डन चयल्यार बरें दिसतालें तुमी कमेंट्स करून सांगा रवींद्र भवनाक गार्डन कशें लागत तें मागीर चयल्यार ते कोण कोण टिकेट काडपा येयलो थिंगा मुखार टिकेट कावंटराक मुखार चयलो जाल्यार थिंगा पोस्टर लायलो आहाय मागीर आमकां जाता ते भाशेन थिंगा म्हज्या फ्रेंडां ते कावंटराचेर जॅकाक हेल्प करपा वयता आनी थिंगा थोडे अशें करून टिकेटीचे डेट मारल्यो आनी कितें टायमींग बी घायलो पंचींग केलें आनी हांव थिंगा मातशें हेल्प कोतालो आनी थोडीं चार्टां बी आसलीं कोण लोक येयले हांव तेमकां लोकांक टिकेटूय दिवपा लागलो आनी मातशें वखदां म्हगे नदर पडली सायडीन दामू हो जायत पाटी टिकेट विकतात तेका सद्या प्रिन्स जाकोबाक गेल्यो आनी दुदाच्या दोब्यान तेगेल्यो टिकेटी आहाय हिंगा एकली सायडीन तेजे सायडीन बायल बसून तेजे कडेन नाटकाच्यो टिकेटी आहाय मागीर हांव काडलें आनी थोडेशे बूक आहाय ते कंप्लीट करया म्हणलें आनी हांव तेजे सगळ्यांचेर स्टॅम्प मारपा लागलो आनी सगळें करून हांवें थिंगा दवरलें आनी मागीर भायल्यानसून हांवें तो व्हिडिओ करया म्हणलो चयल्यार म्हगे फ्रेंड तो जॅकाक तो आसलो तो सापडे लोगराक बसलो आनी थिंग दामो बसलो आनी ती बायल बसली आनी म्हाका दिसलें हो आयचो व्हिडिओ हिंगासून हॉलाक काबार करया म्हणून 10सून 1 वर म्हळ्यार 10 मिनटां म्हळ्यार सांजे 4सून 6:30 टिकेट मेळटा मागीर हांव काडलें आनी म्हगे घार गेलो घार सांजे 8 जालो तेका बायले सांगलें म्हाका थोडीशी भोजी काडून दवर गो म्हूण हांव येयलो म्हगे बायले वचून चयलें बायल चयल्यार भोजी काडटा भोजी आनी चाव गेलो आनी हांव सोफाचेर वचून बसलो बरें आसलें बायलेन म्हाका भोजी रेडी दवरलें म्हूण मागीर हांव भोजी खाता 1 खायली 2 खायली 3 खायली म्हाका खबर ना कित्याक हांव हिंग टीव्ही चयतालो भोजी खातालो तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तेका टीव्ही चयता आसतना कितें खावपाक ना तुवें कितू खायलें तें कांय कळना इतल्यान आयज दिसा म्हगे ब्लॉग हो काबार कोता सोद हो व्हिडिओ तुमकां लायक जाता म्हणून देव बरें करूं.